रेंव चिरे आनी खडी बेकायदेशीर हार्ड वर्क करपी ट्रकांचेर मायन्स खात्यान एकार एक धाडी सुरू केल्यात. पर्वरी, फोंड्या आनी दिवचले मेळून ब्रेस्तार 25 टिपर धरले. 2 दिसां फाटीं फोंड्या आनी पर्वरी मेळून 18 टिपर धरिल्ले. मायन्स खात्यान गाडयो जप्त करून पुलिसां कडेन दिल्यात. WRDत पारदर्शक आनी भ्रष्टाचार मुक्त कारभार जाय म्हूण 3 वर्सां मायज एके कडेन पोस्टिंग आशिल्ले WRDचे 85 AE, JE आनी बाकीच्या स्टाफाच्यो ट्रान्सफरी केल्यात. WRD मंत्री पालयेकारान स्पश्ट केलें. बुधवारा WRDन ऑर्डर काडिल्ली. मंत्री म्हणटा मुद्दम कोणाक सांगिनासतना ऑर्डर काडल्या, नाजाल्यार ट्रान्सफरी आडावंक प्रेशर येता. ट्रान्सफरी केल्या अश्यो केल्या नंतर कितें जाता की कामान एक पारदर्शक पद्दती येता आनी ती पद्दती येवपाचो आमचो विचार आसता. खूब तेंप जालो जवळ जवळ आतां हांवें पळयलें की थोडे AE, JE जवळ जवळ 15 वर्सां एकाच जाग्यार आसा आनी अशें एकाच जाग्यार आसल्या कारणान मागीर जी कामां केली गेली वयता तितून ती सदोश आसता. कामाच्यो पद्दतूच चुकता थंयसर. त्यामुळे आमी कितें केलां की सगळे जे 3 वर्सां वयर आहा ते 3 वर्सां वयल्या सगळ्या त्या लेवलच्या इंजिनियरांची ट्रान्सफरी केल्ल्यो आसा. ट्रान्सफरी आडावंक खंय राजकी प्रेशर येता, ताका लागून बुधवारा राती अकस्मात सर्जिकल स्ट्रायक केलो. करप्शनाक खूब वाव मेळटा हें म्हाका दिसता आनी तें तशें जावचें न्हू. करप्शनाक चड फोफावचें न्हू करप्शन. तेका लागून म्हाजें प्रामाणीक मत आसा ते बाबतींत. म्हणून हांवें 3 वर्सां वयर जितके इंजिनियर AE आनी E आसात पळय त्या सगळ्यांच्यो ट्रान्सफरी केल्ल्यो आसा. आतां कितें जाता की हे जे इंजिनियर ट्रान्सफरी केल्ल्यो आसात ते इंजिनियर कितें करता, ट्रान्सफरी जाल्या नंतर म्हणून आमी कोणाक कळोवंक दिनासतना अचानक सगळ्यांच्यो ट्रान्सफरी केल्यो. तितून जालें कितें ते परत प्रेशर हाडपाक पावले ना तरी अश्यो ट्रान्सफरी केल्या नंतर ते पॉलिटिकल प्रेशर हाडटात आनी कोणा कडेन लागे बांदे आसतात ते त्या मंत्र्या मार्फत किंवा पॉलिटिकल जे कोण आसतात तेंच्या मार्फत आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न करतात. पण आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा की अशें केल्या नंतर कामांची पद्दत जी जाता, कामां जी करतात, कंत्राटां घेता, कामां करता, तितून पारदर्शकपणा उरना. तितून करप्शन खूब फफावता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी श्याम सुंदर फट्टे. टुरिझम खात्याची ब्रँड न्यू डबल डेकर हिप ऑन हिप ऑफ गोवा बस सध्या झाडां बेंडपाक वापरतात. पणजे बसीच्या पयल्या फ्लोरार चडून कामगार झाडां बेंडटा ती पळोवन येता वता तो लोक अजाप. कोटी मोडून ह्यो लक्झरी बसी ट्युरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाक म्हणून हाडल्यो, मात सध्या त्यो फायर ब्रिगेडीचो अर्दो रोल करतात. सोशल मिडियाचेर ही खबर व्हायरल जाली. गोवा टुरिझमा कडेन असल्यो 2 बसी आसात. ह्यो बसी हाडपाची तकली नेमकी कोणाची तें मात नेमकें कळिल्लें ना. घेऊ एक ब्रेक.